सात चौडवांक ताणे मरणाक पेटेल असा. आठवेचे पुत्र म्हणजे आठवेचे केन्ना जन्म येता म्हणून राखत आशिल्लो कंस, तेन्ना त्या वसुदेवान कसन केलें की म्हळ्यार त्या कृष्णाक धोर घेवन तो गोकुलाक वता. गोकुला वताना आपापल्याची द्वार उद्घाटन जाता. आपापल्याची आशिल्लो तसर उट्टू कर्मचारी थंय तांकां न्हीद पडटा. थंय यमुना नदी कसन आसा, ते कितलेही चड असल्यार वैकेची वसुदेव दांटेताना ते कुटाय लगी जावन घेवन बसता. म्हळ्यार ताजे किता वयर वत नाशिची जाता. असल उठू जायत लास्ट कृष्णाक होर घेवन थंय यशोदा देवीला लागीं होर घेवन दवरता. थंय सांगतान सांगलें इतल्यानी उठूची जावचे कारण कसन की म्हळ्यार ते वसुदेवाल ಒಟ್ಟು ते कृष्ण आशिल्ले निमित्तान वसुदेवा खंयचे रितीर त्रास जायनाशिची तो गोकुलाक वचून पावलो म्हणून एक विषय येता.